कशें हांवें सोडले तुमी खूब ऑल आर डुईंग वेल आज जालें न्हू 10:30 जालीं आतां मुगे सगळें काम जालें मातशें घरांतलें थोडेशें कोण ट्रायल करपा येवपा आहा न्हू ताका लागून मातशें झाडू मारला ती बायल एक्चुली मातशें लेट येता म्हणजे सकाळीं जायना अशें करून बरें सेट जालें ना अशें केन्ना केन्ना सकाळ फुडें कोण येयले जाल्यार मागीर मातशें प्रॉब्लम जाता बट हांवें ऑलरेडी केलां आतां ऑलरेडी मातशें झाडू मारला आनी 11 o'clock कोण येवपा आहा आनी मागीर 11:30 आनी कोण येवपा आहा आतां आमगे चाव बीण जाली आनी सगळें जालें मुगेलें आयज म्हाका आयज नाल्ला कोडी आणलो आहा ऑलरेडी ती चाव मागीर करतलें नुस्तें बोंबील आनी थोडेशें वायट रायस करतलें एक्चुली आतां घरा कोण नाय न्हू भयण बीण गोंय गेलो आहा सो बेजार येता घरा कडेन एकलें सारकें घर एमटी दिसता एलकन आपणागे टी व्ही चोवपा बिजी आहा आनी आतां दीस केसो वयता मागीर दाखयता तुमकां स्लोली आमगेचें सेकंड नोव्हेंबर सगळीं फूल गायली बी आख्खी आजून पासून आयज काडटलें म्हाका सद्या आमगे सारकें लागीं चर्च आनी स्कूल आनी हे सायडीन ट्रेन दिसती पोटा फाटक हे ट्रेनीन न्हू एक्चुली आमी स्टार्टिंगा येयली तेदोण न्हू स्टार्टिंगा आमी येयल्ली तेदोण म्हाका यूज नासलोलें हितू आवाजाचें बीन सो मागीर कितें जालें 1 second स्टार्टिंग येयली तेदोण आमी यूज टू नासलोलें हिंगा ट्रेनी आवाजा आनी ती फर्स्ट ट्रेन म्हाका स्वता वयता ती आवाज करीत सारकी हॉर्न मारीत वयताली 5 o'clock काय कितें तरी म्हाका दिसता एलकन वॉट आर डुईंग एलकन ऑल्सो बिजी वॉट आर इटिंग से हॅलो से गुड मॉर्निंग सो ती ट्रेन न्हू 5 o'clock वयताली हिंगसान सद्दां सकाळींच्यान तितूलो आवाज करतालो 5 o'clock वयता ती ट्रेन आवाज करीत वयताली आनी हांव त्या ट्रेनी आवाजाचें जाड जातालें एवरी टायम स्टार्टींग मागीर स्लोली आमकां यूज टू जालें तें आतां मातशें आतां कोण येवपा आहा न्हू तेंगे रेडी करून दवरता तेंगे ट्रायल बीन जालें म्हणटी मागीर मेळटा मागीर चोयता कितें करून दीस वयता तो आयज सुबेज तरी कांय हांव करचें ना म्हाका सुद्दां आयज हांव आनी एक ड्रेस घातलो म्हूण आतां आयज एनी हांव मुगे हे दिसा एक ड्रेस कंप्लीट जावपाकूच जायो आतां सो बेबी I am builder. यू आर अ बिल्डर हांव हिंगा मुगे कातरू येयला आनी हेगे मस्तीपणा ताका काल एक हेल्मेट दिला बिलकूल आनी तो आयज सगळ्या घालून भोंवता पूण आयज मातशें बरो आहा तो आमगे काम करपाक मेळटा शांत आहा वॉट हॅपन रिमूव फिलींग हॉट नो सय आतां गरम जालें ताका नो I know how to remove that deep. या बट लुकिंग नाइस विथ अ हेल्मेट नो दादा ब्रॉट फॉर यू नो Keep it there. स्पेशली ओके चलो आयज नेक्स्ट डे मॉर्निंग जालो काल म्हाका कांय शूट करूंक मेळोंक ना कित्याक म्हाका मातशें मुगे काम कंप्लीट करून काडलां हांवें आयज सडनली हेल्कनागे टिचरीगे मॅसेज येयली ताका धाड म्हूण ट्युशनाक कित्याक ती मागीर ना न्हू ताका लागून आतां 2 दीस धाड म्हणपा लागली सो आतां ताका पावयना आतां वयता आनी थोडेशें भाजी बीन घेवपा जाय म्हाका आतां भाजी आनी नुस्तें सांगून दवरलो हा बांगडे आनी सुंगटां सो आय विल टेक इट एंड आय विल सी यू ऑल एट होम आयज जाय दिसान न्हू डे मातशें डिफरंट स्टार्ट जालो म्हगेलो कित्याक आयज हेल्कनागे आतां स्टार्ट जालें न्हू ताका लागून आयज मातशें भायर सरलां जायते 2-3 दिसांनी आय थिंक आफ्टर हय आयज भायर सरलां टुडे इज 5th आनी आतां नुस्तें हाडलां नुस्तें बांगडे आनी सुंगटां हाडल्याय आतां आनी आयज भाजी हाडल्या कांय हांव सोंकू ना हांव भाजी हाडपा बीन आनी आतां आयज हाडल्या टोमाटां बीन कांय नासलोलें भाजी आयज टोमाट हाडलां एक ब्रिंजॉल हाडलां भरता करूंक आनी कॉलीफ्लावर हाडलां नुस्तें न्हू 100 रुपीज हांव 5 दिला आय थिंक
फॅन चालू आले ऐकूना. आणि किती हाडला भेंडी हाडला. पियाव थोडोसो हाडला. पियाव न्हू हे 60 रुपीज किलो. आणि सुबेज हाड ना थोडेशे हाडला. गॉड पडलो एक. हा पियाव 50 रुपीज किलो. भेंडी हाडल्या. कॉलीफ्लावर हाडला. बैंगन आणि टमॅटोज आहे 50 रुपीज किलो. आणि हे म्हणटा थोडीशी कोथमीर हाडल्या. आतां मातशें नुस्तें बीन काडटा. नुस्तें बांगडे आनी सुंगटां बरी साफ करता ती तेन्नाय. आनी म्हणल्यार म्हाका साफ केलो हांवें ती दी म्हणटा आतां कित्याक घराक हिंगांनी साफ करून बेजार येता. तेच्या खातीर मातशें धुवन बीन मागीर भितर घालतलें. म्हाका दिसता हांव आयज बांगडो रेशाद करता म्हूण. म्हाका एकटें आहा तेन्ना हांव आनी एलकनो हाय. सो एलकन हांव बेश्ट भाजतलें तो मसाले हायना. आनी आयज हांव जायत दिसांनी हें खातलें रेशाद मसाला. सो आतां म्हाका रोखडें भायर सरो जाय आनी हाफ एन आवर आहा म्हाका आतां. इन हाफ एन आवर आय हॅव टू गो एंड गेट एलकन नाव. सो तुमी यू ऑल हॅव अ नायस डे. आनी आयज मुगे फ्रेंडागे एकलो गो येता रॉय फेर्नांडीस सिनागे गो. हांव न्हू आतां एक्चुली तुमकां ती तेस हांवें सोरपोतेल केलो न्हू ती रेसिपी शेअर केली ना न्हू. तो आयज करता तुमकां हांव शेअर ती. आनी तुमकां हांव ड्रेस दाखयता हांवें शिवून तो बिड्सांचो बीड मटिरियल आहलो न्हू तेंय दाखयता. आनी एक पयलीं केलो तोय दाखयता. आनी काल एक शिवून तोय दाखयता. तुमकां हांव कितें शिवून तें तुमकां चोवपा जाय न्हू जाल्यार तुमी म्हाका कमेंटां घालाय. तुमकां ड्रेसीस हांव कितें शिवून तें दाखोवपा जाय जाल्यार म्हणजे आफ्टर इट इज रेडी. सिंपल आहा हे हांवें शिवलें तें आतां एक्चुली बीड ड्रेस आहा न्हू ती लेसी तो सिंपल ड्रेस पूण तेका जाय टायम वयता. तें फोडपा बीन जायते त्रास आहाय. आनी तें फोडपाकूय म्हाका स्वता अरावंड हाफ एन आवर गेलें म्हूण म्हाका बेश्टें सायडीन. आनी प्लस मागीर शिवता आसतना थोडे मातशें काडून पडटा तेंय बीन. दॅट इज कंप्लिटली डिफरंट. आनी एक मटिरियल आहलो म्हाका पूण तें हांव भितालें एक्चुली तें बरें ओल्ड मटिरियल पूण लकीली तें म्हगे मशिनाचेर गेलें. तेजें तें अशें करून डायमंडिजा भाशेन कितें आहा मटिरियलाचेरूय हांव दाखयता तुमकां तो आतां ड्रेस. आनी आयज तुमकां 3 ड्रेस दाखयता. आनी तुमकां हांव कितें दाखोवपा जाय न्हू तुमी म्हाका कमेंटां घालाय. हांव मागीर दाखयता तुमकां कितें शिवून तें. कित्याक हे दिसान म्हाका कंटिन्युअसली एटलिस्ट एक ड्रेस तरी मुगे जावपाकूच जायो. ओन्ली देन आय कॅन कंप्लीट द टार्गेट. सो तुमी सांगाय म्हाका दाखोवपा जाय जाल्यार. ओके चल. सो हो एक ड्रेस आहे. हो हांवें काल कंप्लीट केला. हालीं झीप लावपाक उरल्या. सो एल्बोट अशें करून हो एक ड्रेस आहा. आनी एक ड्रेस शिवून ना वचूं आनी देर इज अ स्लीट हियर. आनी तेका स्लीट आहा. एक्चुली फ्रील बरें पडटा. हे लुकाचें स्ट्रेचेबल बी पडटा म्हणल्यार बरें पडटा. आनी फाटल्यान दीस इज द बॅक पार्ट. आनी तेगे टाय अप हा अशें दिसता. आनी सगळ्यांकीन कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस हांवें तो शिवून तो सिंपल पॅटर्न आहा ताका सकयल दिसता ही लायन. बट अशें करून लॉंग स्लीव्स हाय. हें सगळें फिनिशींग करपा उरलो आहा मुगेलें. हांव तें मागीर करतलें. एटलिस्ट शिवोन एक पाट दवरलें न्हू मागीर म्हाका फिनिशींग करपा अशें करून रातीको बी बसून करूंक मेळटा. पूण मुगे मेन काम कटिंगाचें सारकें जावपा जाय. शिवपा बसून म्हाका मेळटा. सो दीस इज द फूल लेस दॅट हांवें तुमकां तेचा दाखयलो ती. सकयल मातशें सुबेज डिजायन आहा तेगेलो अशें करून सुबेज डिजायन सकयल सुबेज आहा. दीस इज द मदर ऑफ द ब्रायड. हो आनी तो गोल्ड दाखयलो न्हू तें मदर ऑफ द ब्रायड. आनी आयज हांव एक तेंगलो ब्रायड्समेटांगे ड्रेस एक उरलो आहा तो शिंवतलें. तो कंप्लीट करता मुगेलें. आनी चोया मागीर कितें कंप्लीट करून कितें कट करून दवरूंक मेळ्ळें जाल्यार मागीर करतलें. आनी तें मागीर हांव चोयता. एक्चुली म्हाका पयलें कांय प्लॅन करूंक मेळना कित्याक मुगे
काम फिरमाणे आनी मुगे अशें करून न्हू बोट आजून पासून दुखताय केन्ना केन्ना सकाळीं बीन मूय येताय मुगे बोटां म्हाका जायना आतां सिजर बीन दवरपाक इवन मुगे नायफ देखून न्हू सारकें जायना दवरपाक पेन येता बोटांची आजून पासून आतां म्हाका कॅल्शियम मल्टीविटामिन्स बी दिलो हाय न्हू गोडे तेंचे बऱ्या पडटलें चोया मातशें कितकोन जाता तें सो ताका लागून हांव सारको सुबेज प्रेशर घेयना म्हाका जाता तितलें हांव कोत्ता स्लोली स्लोली अशें करून कित्याक सिजर बीन न्हू ती हेवी आहा दवरपाक म्हाका मातशें प्रॉब्लम जाता आनी इट मे टेक सम टायम गोडे टायम लागतलो मातशें सो या बट आय एम डुईंग आय एम टेकींग इट स्लोली आतां मुगे काम पासून हांव सुबेज स्ट्रेसफूल घेयना गेट कोत्ता जाता ते भाशेन हांव कोत्ता अशें करून ट्राय कोत्ता करपाक आनी सोरपोतेला रेसिपी आतां हांव तुमकां शेअर कोत्ता आनी म्हाका दिसता विडियो एंड कोत्ता आतां धाकटोसो विडियो एंड कोत्ता कित्याक म्हाका मागीर कांय शूट करूं मेळपाना एक पाटी बिजी उरली म्हणटरीर मागीर न्हू शिंवपा बसोल म्हणटरीर हांव कांय करूं वचना आय जस्ट कॉन्सन्ट्रेट आनी मागीर एलकनूय येतलो आतां म्हाका अरावंड 11 o'clock म्हाका तें काडपा वचपा जाय आतां 10:30 10:40 जालें सो आफ्टर 15 minutes हांव नुस्तें मातशें साफ कोत्ता आनी मागीर रांदपाक कोत्ता आनी मागीर हांव एलकन हाडपा वयता आनी थँक्यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माय विडियोज डू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल सरिना लिकोना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबई and thank you for all the support and love. Bye bye everyone, God bless. ये मसाले नो आहे कश्मीरी चिलीज घेयलाय जिंजर गार्लिक जीरा आणि सिनेमन स्टिक लवंग पेपरकॉर्न आणि विनेगर घेयला विनेगर आणि आमटाण घेयलाय दोन्ही मिक्स केलाय आणि इल्लीशी साखर घायला वांटता आसतना सो इतले आहा हे मसाले आनी कांय ना एज क्वॉन्टिटीतून तुमगे मासा फिरमान घेवपा जाता